कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सोशल मीडियात बीजेपी बद्दल अश्लील पाड आणि वाईट शब्द उपयोग करून टीका करतात, पण अशें करचे कानुना प्रकार चूक जाता। क्रिमिनल प्रकरण दाखल केल्यार शिक्षा जाता म्हण बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक हेमी सांगले। कारवार शहरात पत्रिका भवनात बुधवाराक पत्रकारां बरा उलयिल्ले बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटला बद्दल सदनात उलोक सुरू केले तेन्ना सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी आज आरोग्य मंत्री ना तेमी सदनाक येईल तेन्ना उलया आमी बी तुमचे बरा आवाज मेळयतात अशें सांगिल्ले। हॉस्पिटल विशयी उलोवचेत नाका अशें सांगलें जाल्यार सभाध्यक्षाले उलणी उलटा करून वायट शब्दाचो उपयोग करून पोस्टर सोशल मिडियात सोडिले सारके न्ही अशें तेमी सांगले। टिका करचे बद्दल बीजेपी विरोध करना जाल्यार अश्लील वायट शब्द उपयोग करचे चूक आसा। कोणी तरी केल्ल्या चुकीक युवा पिळी बली जातात, तशें म्हूण युवा जनतेन बी कितें बी सोशल मिडियात अपलोड करचे पयले विचार करूंक जाय अशें तेमी सांगले। सदाशिवगड लोंढा रस्तो 80 घाटाचेर डोंगर कोसळिल्ल्यान व्हड वाहन संचार निषेध केल्ले, पण आता पावस कमी जाल्ल्यान सगळे वाहन संचार करूंक अवकाश दिला। खूब प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान 80 घाटाचेर डोंगर कोसळिल्लो, तेजेन ह्या रस्त्यान व्हड वाहन संचार निषेध करून जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी आदेश केल्ले, पण आता कारवार जोयडा बेळगांव राज्य महामार्ग सगळे वाहन संचाराक मोकळो जाला। सद्दी 100 पेक्षा जास्त लोक जोयडाच्यान कारवार आणि कारवारच्यान जोयडा आपल्या कामासाठी प्रवास करताले, पण व्हड वाहन संचार निषेध केल्ल्यान हेमकां कश्ट जाताले। आता डोंगर कोसळची भंय कमी जाल्ल्यान सगळे वाहन संचार करूंक अवकाश दिला। कोकण मराठा समाजा खातीर सदा काम करते उरची एक संस्था LMP ग्रुप। LMP ग्रुपान कोकण मराठा समाजाच्या लग्नाच्या वयात येयल्या चेडू आणि चेड्या खातीर वधूवर मेळावा आयोजित केला। दिनांक 16 ऑक्टोबर 2022 सदिच्छा हॉल सदाशिवगड हिंगा। ह्याचे सगळ्या कोकण मराठा समाजाच्या तरुणान लग्न जुळयचे खातीर उपयोग करून घेऊ जाय। सगळे इच्छुकाक सदिच्छा हॉल आणि कोकण मराठा हॉलात फॉर्म मेळटले। 30 सप्टेंबर पर्यंत फॉर्म भरून दिवचे आसात जाल्यार घाई करा आणि या मेळाव्याचो लग्न जुळयचे खातीर उपयोग करून घेया। या सुवर्ण संधीचो सगळ्यान फायदो घेऊन आपल्याक बरो पार्टनर शोधून घेया। अंगणवाडी केंद्राकडेन लिपून आशिल्ल्या एक अपरिचित व्यक्तीक स्थानिक लोकांन धन पोलिसांत ताब्यात दिल्ली घटना कारवार तालुक्याच्या किन्नर हांगा मंगळवाराक घडली। किन्नर हळेकंठ हांगा एक अपरिचित युवक अंगणवाडी केंद्राकडेन लिपून आशिल्ल्यान स्थानिक लोकांन ताका धन पोलिसांत ताब्यात दिले, पण तो व्यक्ती लोकांन धरले नंतर मानसिका सारके करूं लागलो। सद्याक ल्हान भुरग्याक धन व्हरचे गँग येयला अशी गजाल सगळे कडेन चर्चेत आसा। तेजेन पालक आपल्या भुरग्याल्या बाबतीक भिवन आसात। असले परिस्थितीत अपरिचित व्यक्ती दिसल्यार पालक नागरीक ताका संशयेन पळयची चूक ना। किन्नर हळेकंठ हांगा एक अपरिचित व्यक्ती अंगणवाडी केंद्राकडेन आशिल्ल्या रुखापंदात आशिल्लो। स्थानिक लोकांन ताका प्रश्न केल्यार तो अलगच भाशेत उत्तर दिलो अशें स्थानिक लोक सांगतात, पण तो व्यक्ती अंगणवाडी केंद्रा भितर वचूंक गेलो तेन्ना अंगणवाडी कार्यकर्त्यान ताका पळयले, नंतर तो रानांत धांवलो। स्थानिक लोकांन पोलिसांक माहिती दिली आणि ताका सोदूंक गेल्ल्या स्थानिक लोकांचेर तेणी फातर मारले। हरसाहस करून ताका धन पोलिसांत ताब्यात दिले। पोलिसांत ताब्यात दिले नंतर तो व्यक्ती मानसिका सारके वागू लागलो, पण तो कोण खंयच्यान येयलो हें अजुनी कळ्ळें ना। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसा त्याचे खातीर आम्ही
लॉन्च करते आसात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक एसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटां साफ जायना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्या नंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते आसात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडते वतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुणबी आदिवासी समाजाक अनुसूचित जमाती पट्टेत मेळोवंक सरकार दिवस दुखळते आसा. पुढचे 15 दिवसात सरकारान हेजे बद्दल निर्णय प्रकट करूंक जाय, ना जाल्यार जिल्ह्यात व्हड प्रमाणात आंदोलन करतले अशें जोयडा कुणबी समाज अभिवृद्धी संघाचे अध्यक्ष अजित मिराशी हेमी ताकीद दिला. बुधवाराक कारवारात पत्रकारां बरा उलयले अजित मिराशी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कुणबी समुदाय अत्यंत फाटी आशिल्ले समुदाय जावन आसा. सामाजीक, आर्थीक, शैक्षणिक क्षेत्रात सुद्धा फाटी आसा, रानात जीवन करता. गेल्ल्या 33 वर्सांच्यान कुणबी आदिवासी समाजाक अनुसूचित जमातीत मेळोवंक आनी आर्थीक सामाजीक सुदारणा करूंक जाय अशें सरकारा कडेन विनंती करत येयलात, पण सरकार हेजे बद्दल कितेंच निर्णय दीत ना. गोवा राज्यात 2007 सालांतच कुणबी समाजाक अनुसूचित जमातीत मेळयला, जाल्यार कर्नाटक राज्यात मात्र हे कार्य जातेत ना. सरकार पुढचे 15 दिवसां भितर कितें तरी निर्णय दिन जाल्यार व्हड प्रमाणात जिल्ह्यात आंदोलन करतले अशें तेमी ताकीद दिले. ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸದರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಂದಾಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ವೋಟ್ಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. मग नाव देवीदास महादेव वेळे आम्ही जे एस टीसाठी जे प्रयत्न करू राहिला ते आम्ही अजून 30-35 वर्ष झाल्यापर्यंत आम्ही प्रयत्न करू राहिला. जाल्यार मी अजूनपर्यंत आमकां तिका काडून जायत एस टीक आमी सरपणी जावना. आता पळय 10-12 कुडूब बाकीचे जे सगळे सरपडे केले जाल्यार आमगेले करूं ना. प्रत्येक इलेक्शन टायम येयल्या टायमार आमगेले सज्जन विडा तालुक्यांतले सज्जन लोक, प्रामाणीक लोक अशें म्हणून ताका फक्त इलेक्शन फायदो घेता. पूण आमगेले आमी आज 30 वर्सां जाली प्रयत्न करीत आसात, पूण कोणी लक्ष अजून दिवना. आमी कुणबी समाजा दिल्ली पर्यंत वचून येयले ते आमकां हे करप ना. आमकां काय तरी कमी करता आमी मेन गोंयचे लोक आमी गोंयाक मेन आमचे गोंय आनी आमी कुणबी काय फरक ना. फक्त आमी गोंयांत कितेंय केलें म्हणल्यार आमची कुणब्याची संस्कृती राखून दवरूंक जाय. तेन्ना आमी आमच्या बाबान राज्योत्सव पुरस्कार गावलेलो म्हाका महादेव वेळीक म्हणून तेका बाबान सांगिल्लें म्हाका आदी पर्यंत याद आसा की आमी देव खात्या मारून येयले गोंयांत आनी आसतना. पूण गोंयांत आमी एस टी जाले पूण आमगेले जावना, कर्नाटकांत जावना, गोंयांत जाले. गोंयाक भुरग्याक आनी आमकां फरक कांय ना. गोंयांत जाले आमगेले कित्याक जायना. टायगर प्रोजेक्टाक अवैज्ञानिक पॅकेज दिवन गरीब कुटुंबाक वन अधिकारी आणि NGO त्रास करतात. पॅकेज दिवचे बंद करूंक जाय म्हूण रामनगर हांगा स्थानीक लोकांन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिवन आग्रह केले. जोयडा तालुक्यांत टायगर प्रोजेक्ट पॅकेज हेजे बद्दल सभा करून स्थानीक नागरिकां बरा चर्चा करतले अशें जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले. सुपारी चोरी केल्ल्या 2 व्यक्तीक पोलिसान अटक केले. शिर्शी तालुक्याच्या भद्रापुराचे अब्दुल खुद्दुसा साब हेमी घराच बाजून आशिल्ल्या गोडानात सुमार 65,000 रुपये किमतीचे 150 किलो ताजी सुपारी दवरिले. हे सुपारी चोरी जाल्ले बद्दल पोलीस कंप्लेंट दाखल केल्ले. पोलिसान ह्या प्रकरणा संबंध शिर्शीचे शेखर गौडा आणि राघवेंद्र शिरट्टी हेमकां ताब्यात घेतले आणि तेमचे कडच्यान 3 चील सुपारी जप्त केले. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो सिया राम.
आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.